पृथ्वीच्या रचणारा, ठाकूर तुझी दाखय जीवी तुझे रावय, देवा आमच्या ठाकूरदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. देव मुखार आमचे उणेपण ल्हानपण वळखून घेवन आमी समेस म्हणया. हांव पातकी सरबदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्या उतारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पसत म्हगे सदां चौकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूर्त करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakrut कर, Sumia kakrut कर. Krista kakrut कर, Krista kakrut कर. Sumia kakrut कर.
सर्वेस्परा सर्वोदयदार देवा, तुजो दम दोन घेवन पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दृढ उसारणेन वळखालो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. गुश्टांक गोंदळान वा कसल्याच्या वादळान आमचो बाबार धंडळूंक दिवनाका. तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या मदल्या कोणाक वेगळो सोडूंक निर्मू नाका. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव जे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सान पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. मोगाच्या न्हू, आतां तुमचे मदें असल्या वडिलांक हांव ही बूत सांगता. हांवी तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टाचो साक्षीदार. फुडें उगडापी जावचें आसा ते महिमेत तुमचे सवे एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडान तुमी सराया. देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया. पूण कायदे पाळचे खातीर म्हूण न्हय, बगर संतोषान हलके फलकेचे आशेन न्हय, बगर काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेन दिल्ल्या हिंडान तुमी कठिनायेन चलय नाकात, बगर तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जातलो तेन्ना केदींच भावानांतलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतेल्यात. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवसरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. नितळ उदका ससी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं म्हजी सवय आसा, तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. गर्दचे वाट म्हज्या दुस्मानावची म्हाका तयार केला. वेलान म्हजे माते तूं मात, म्हजे को
बोरमोचो गोडी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सर्वेस बोरमोचो गोडी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना खडपाचेर म्हजे धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचे जैत व्हरूंक शकचेना. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं तुमच्या सोवे आसूं सामातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी सेसरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत जेजू येवन पावल्या वेळार ताणें आपल्या शिसा लागलीं अशें विचारलें, तुमी मनशा पुताक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जबाब दिली, थोडो लोक तूं स्नानीक जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया प्रवादी जीव जालोय तो तूं म्हणटात आनीक हेर तूं एरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तेन्ना जेजू तांचे लागीं विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमांव पेद्रू जबाब दिवन म्हणूंक लागलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो व्हडलो जेजू पेद्रूक म्हणूंक लागलो, बागी तूं शिमांव जोनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें खंयच्याय मनशान न्हय, बगार सर्गी आसा त्या म्हज्या बापानच हें तुका उगडापें केलां. त्या देखून हांव तुका सांगता, पेद्रू तूं खडप, ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर कितेंच जैत व्हरूंक शकचे नात. सर्गीच्या राजाच्यो सावयो हांव तुका दितलो. जे कितें संवसारीक तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें आज जावन आसतलें, आनी जे कितें संवसारीक तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडोवन आसतलें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळो जेजू थंय बोमोगाच्या भावनांनी भयणीनो, रोमा शहरांत 500 वर्सां जावन पाप साहेब
थंय वस्तीकरण आसात सान पेद्रूच्या बासिलिकाच्या देगेन आसा आपणाच्या घरी रावलेरान म्हणटात वॅटिकन. आनी त्या बासिलिकांत 500 वर्सां आदीं ती बर्निनी मिकेलांचेलो नावाडीक स्कल्प्टर्सांनी बांदली ती इगर्ज सुबीत संवसाराच्या दुसऱ्या इगर्जां प्राय अति सुंदर इगर्ज म्हणयेत. आनी त्या इगर्जेंत भितर रिकता आसतना उजव्याक आल्तारी कडेन वेता वेता लागीं एक देगेन कुंद्या कडेन सान पेद्रूची इमाज आसा, पितळ्यान केल्ली, ब्रॉन्झ स्टॅच्यू. आनी ती व्हड मनशां दिसता स्टॅच्यू. सान पेद्रू बसून आपणाच्या सिंहासनार बसून आसा आनी शिकोवन दिता तसली ती मुर्ती स्टॅच्यू. आनी हर एक यात्रेक रोमाक क्रिस्तांव आयिल्लो तो त्या इमाजी मुखार वचून आपणाचो भावार्थ नवो करता. हर एकलो वचून त्या पेद्रूच्या पांयांक आपडतात आनीक आपणाचो भावार्थ परत्यान हांव क्रिस्तांव जावन रावतलो ह्या तुवें त्या भावार्थ तुवें शिकयता त्या भावार्थाचेर हांव आनी क्रिस्तांव बरा पर्यंत रावतलो म्हणून तो ते भास दितात. ते हात आपूण न्हू तो पांय जरून गेला पेद्रूस. परत्यान एक नवो घाल्लो, थोड्या वर्सांनी तो जरून वता मनशाच्या हातान आपडून. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे शब्द जेजून पेद्रूक सांगले, तूं खडाप, तूं मोव जावन आसाय, मस्त सुखी तुवें केल्याय, म्हाका विकृत केलाय आनी कितें करतलो निबाणे कडेन जाल्यार एक पटीन तूं म्हाका आसूं आनी एक पटीन तूं म्हजे भावार्थ नासतना तूं त्या न्हंयत बुडता आसतना म्हाका बोबो घालताय, म्हजेर सरपात तेणी ना. पूण तुका बरें काळीज आसा, तुजें थंय बरें काळीज बरें मोहन आसा, तूं सुखी वळखताय आपूण अस्कत म्हूण तूं वळखताय. तर हांव तुका सांगता तूं खडाप. आनी ह्या खडपाचेर हांव इगर्ज माताची बुनयाद बांदतलो. तुजी जबाबदारी ह्या इगर्जेची घटाय, पूण तुज्या बळान न्हय, कित्याक म्हज्या बापान तुका हें तुज्या मतीक दिलां की म्हजे थंय ह्या सुताराच्या पुता थंय देवाच्या पुताक देखूंक. तोच देव तुका तुज्या जिणेंत तो तुजी वाट व्हरतलो आनी तुका ती वाट दाखयतलो हेरांचो भावार्थ बांदून हाडूंक. कितें तूं सोडताय तें सोडून आसतलें, कितें तूं बांदताय तें बांदून आसतलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कठीण उतरांय मनशा कडेन देव पदवी दिता, आत्मीक पदवी दिता. कोणाची पांच खांदून बोगशिताय ती बोगसात येयली, कोणाची पांच खांदून बोगशिनाय ती उरतेली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितलींशीं जाण नात हें सत आपल्या जिणेंत बांदून हाडूंक. कित्याक केन्ना आमी आमची पातकां देवाच्या पांयां तळा उपसून दिनाव आनी बॉक्सांनी आमकां मेळांक आमकां मोन ना. तें पाताक उरता आनी मोतीक खांत येता मोरता म्हणसर थंय दूख आनी तो उडास आनी ती खोटसाण आमकां खावंक येता. कित्याक हांवें केलें, कित्याक पूण कोण पळय कुमसार बऱ्या तरान नितळ काळजान समर्पण दिवन खालतेपणान देवा लागीं वळखता ताची पातकां बोगसतात. ताणें उपरांत चिंती जाय म्हणून ताच्या विशयांत गरज ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मनशाक साबार तराच्यो गरजो आसात. कुडीच्यो गरजो, खावंक जेवंक सवकासाय वारें, ते सर कुडीच्यो गरजो जावन आसात. उपरांत मानसीक गरजो आसात, हांवें शिका जाय, हांव व्हड जाय आनी कितें जाय की म्हणून. आनी उपरांत नैतीक गरजो आसात, हांवें बरें करूंक जाय, खोटें हांवें करूंक नजो, पाड हांवें करूंक नजो, सत सांगूंक जाय, फोटी मारूं नजो, दुखोवं नजो, हेरांक हांवें बरेंपण दी जाय, हें आमच्या खोशेतान सांगून आसता.
तें केल्ल्यांक आमकां संतोश मेळटा. उपरांत आसा आत्मीक गरजो. कितें जावं कडेक एकलो आसा वयर म्हजे वयर म्हाका जीवन दिल्लो एकलो आसा, ताका हांवें मान दी जैस. देवाची गरज आसा मागणें आमकां गरजेचें जाता. आनी हर एकल्यान एक दीस दिंब्यार पडटाच. आनी देव सांगता सोम्या तूं म्हजें उगड. पूण ताचे मोदें आनी एक गरज आसा, सामाजीक गरज आसा. कित्याक आमी तरणाटी ल्हान आसतना कुडीच्यो गरजो, उपरांत आमकां मजा मारसो आनी कितें सेक्स गी आनी कितें तसल्यो गरजो म्हूण आमकां दिसतात. पूण थोडीं वर्सां उतरता आसतना आमकां सामाजीक हांवें स्थान मान मेळा जाय, हांवें वोट जाय जाय. सगळ्यान म्हाका आनी म्हज्या हाता खाल सुजण आसा जाय, हांव पॉलिटिशियन जाय जाय, या हांव कंपनीचो मॅनेजर जाय जाय, हांव सगळ्या परस वयर जाय जाय. पदवी व्हडपण, वडीलपण, मुखेलपण, ते मेळच्याक आमी करची लढाई समाजींत अजून आमकां दिसता तें. हेरां वयर पदवी मेळच्या खातीर आमी लढता. पूण आमी एक दीस आतां चिंतया, सांत पेद्रूची पदवी ह्या सामाजीक पदवी गी ह्या आत्मीक पदवी. जेजू सांगता पिलाता कडेन ताका मुखार दवरले वेळार तूं सांगता तुका म्हजेर पदवी ना, वयर तर तुका दिनातली तर तुका पदवी ना. मनशाच्या वयर पदवी ना. मनशाच्या वयर पदवी ना. कित्याक मनशाची आस्त न्हय. जागो काणगेत, गोरवां काणगेत, सुण्या काणगेत, मनशाक मोल न दिवंक जायना तें देवाचो. मनशाच्या वयर मनशाक अधिकार ना. तर काय आमच्या कुटुंबांत वयर तावन म्हाका दिल्लो. कशें सांत पेद्रू दुसऱ्या बिस्पांक सांगता हांव वडील वय, हांव पूण म्हजे संगी तुमी वडील जावन पूण हांव एक वडील. पूण आमकां आमच्या हातीन दिल्ल्या त्या हिंडाचे चाकरी करूंक जबाबदारेन, आमच्या हातीन दिल्ल्या भुरग्यांची कुटुंबाची सेवा करूंक, तांकां बरें करूंक, म्हज्या हातीन दिल्ल्या समाजींत बरें करूंक, जबरदस्ती दाखोवंक न्हय. पदवी जबरदस्ती दाखोवंक न्हय. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ही पदवी आत्मीक पदवी सांत पेद्रूक दिल्ली ती. कित्याक तो खालतेपणी तो ते बांदून हाडटा. इगर्ज माता संवसाराचे साम्राज्य मस्त आसलें चरित्रेंत, पूण 2000 वर्सां तावन सांत पेद्रूची पदवी आनीक जिवीस आसा. आजुनूय ह्या संवसारांत ताचो पाटलाव करचे 1.5 बिलियन लोक कातोलीक, 2.5 बिलियन लोक क्रिस्तांव, 8 जाणां पैकी ते 1 जण क्रिस्तांव संवसाराच्या. तर कसली पदवी ती? पयशांची पदवी न्हय ती, बलात्काराची पदवी न्हय ती, मोगाची पदवी, देवाची पदवी. आनीक ह्या पदवे खाल आमकां बांदून हाडला. सांगात एक कोठान एक नवें चिंताप. आमी समेस्त भुरगीं देवाची, समेस्त आमी एकामेका थंय भाव आनी भयणी. आमकां हेरां थंय जबाबदारी आसा. आमकां हेरांक दुखोवंक अधिकार ना. आमकां जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारेन म्हजें काम करचें. कित्याक देव कशें पेद्रू सांगता, कडेक जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो येता आसतना तुज्या कश्टांचें तें इनाम तो तुका दितलो. देवा तावन आमकां तें इनाम मेळा जाय, मनशा तावन न्हय. मनशा तावन तो प्रत्युपकारी मेळना आनी भुरग्यां तावनच मेळना जावंक पुरो. पूण ताका राखून न्हय, बगर आमचो कायदो हांवें केलो तर थंय म्हाका संतोश मेळटा, देव पळयतलो. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज इगर्ज थंय संतोश पावता आसतना आमी त्या वाडटा थंय आनी त्या फावसेबाच्या त्या पदवे थंय मानान लेखोंक आनी ताका बरें मागोंक. कित्याक ताच्या हातान दिला. बिस्प साबार आसात, कार्दिनल साबार आसात, पूण पाप साहेब एकच.
ताका दिला अधिकार म्हणजे कितें समा न्हय म्हणलें सांगो. दुसऱ्यांक दिवं, दुसऱ्यांनी जालें हांवें सांगल्या बरी कोणें सांगेत, पूण पाप साहेबान सांगता आसतना तें आमी मानून घेवचें. कित्याक देवान दाखयली ती वाट, कित्याक देवान दाखयली ती वाट, दुसऱ्यांची ताप गरजच ना. पाप साहेबा मुखार देवान दाखयली ती वाट. आमची दुसरें चिंतपान आमी ताच्या विशयांत कित्याक खंयच्या कारणां खंयच्या राजांव म्हणची सांगची चिंतची गरज ना. देवान ताका ती जबाबदारी दिल्या, म्हाका न्हय दुसऱ्यांक दी कोणायकी दिवना. ताचे संगी आसल्यार बिस्पांकी दिल्या, पूण ताचे संगी आसूं देखून तशें आमी तितल्या ओ पाद्रा पाड ती तो बिस्प पाड म्हणून जाल्यार कांय इगर मध्ये कांय नश्ट जायना. पूण वयर आसा एकलो, ताका देवान ताका पदवी दिल्या, ताचे संगी आमी चलया आनी आमी आमचें तारूं खंडीत जावन तें त्या तारवाच्या जाग्यार वचून करेक्ट जावन पावतलें. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आयच्या दिसा आमचो भावार्थ जेजू थंय आनी जेजू सांगलें तें उतरां थंय आमी रवो करया आनी आमच्या जिणेंत तोच ती तो अधिकार आनी पदवी जबाबदारेन उपयोग सुख आमच्या जावन दी कुटुंबांत आमच्या समाजांत प्रयत्न करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोपदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयान स्विकार कर आनी आमची मागणी खणवडायन मानून घे. भगवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ कवड्याच्या शिकवणेक फाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ खंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायसाक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरास पवित्र बापा, सर्पदरांनी सासनाच्या देवा, सरकणे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक तूं सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्या. तुवें ती धमदुतांच्या बुनयादीर थिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता.
आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुची स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावे येता ताका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वासून तो मोडलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पूची. जेसपुरीं जेवण जातच ताणें कार्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करण्याचे रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत समेस मनशां पसत वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक. Bavarta so good purgatoria. Signor Gesù, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवन पर आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. उच्चिबिताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आमचे आखे प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जराल्ड ऐसक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां जिस्त्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मळपळांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माई सांगाती सांजोजे दिसोपती मागीर दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू संगता, या जेजू वरवीं, ओ वेसपणेच्या एकूणान सगळं वेदान सगळं आणि वैभवता सस्ताच्या सस्ता. सर पदवी वयर तावन सर्गींच्या बापात रावन येवची आनी आमी जेजू बरी सेवक जावन आमची पदवी हेरांचेर सरोवची. त्या देखून हें मनान धरून त्या सर्गींच्या बापा लागीं आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनी कश्टांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समाधान आनी स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शारित्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाचाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या शिसांक आनी आपोस्तलांक म्हणलें, आज आमची शिंगवण तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, संवसारान दिवच्या बरें न्हय तें तुमकां दिता. तर सोम्या आमच्या पातकांचेर तूं दिश्ट घाली नाका, तुमच्या इगर्जमतेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल. आनी त्या देखून आम्हा समेस्तांक, सगळ्या इगर्जमतेक, ह्यांगा समज आम्हा समेस्तांक तुजी शांती दी, तुजो मोग दी, आनी आमकां एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका जेजूची शांती आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. O जावन आसा जेजू San Pedro न्हू आपलो सभावार्थ वार्ताचेर बुन्याद दिल्लो तो की देवाची शेळी संवसाराचे स्वार्थ आनी पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, पूण तुज्या पुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर F66. Uswar संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैविकाणान पोसो आत्मिकतान बागोचो एक मात आसरो मोजो जेजू
खरे जिवीत आमचे खरे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवन पोरके आमच्या परवशाचे देणे ख्रिस्त रायाचे जेजू गोड्या बोऱ्या ही तुझी वेद म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या ही तुझी वेद म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका एक घडी बोर नियाळी आमी पेद्रो आनी जेजू मोडलो तो ती गदें घडीत तूं जावन आसाय नी जावन देवाचो पूत सोम्या तूं जावन आसाय मनीस पूण मनीस मात्र न्हय तूं देवाचो पूत देव तूं हांगासर आमचें मोदें आसचो देव आमचे संगी इमॅन्युएल तूं हो भावार्थ सोम्या केदींच धंडळना जावं तुजे द्वारे मात्र न्ही जावं संतोश आमच्या जिणेंत तुजे द्वारे मात्र आमकां सर्गींची वाट आमकां मेळटली म्हणली खात्री तर सोम्या तुजे हिंडात हांव केदींच आमकां पयस सोडूंक सोडी नाका प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या भाव भयणीक भावार्थान तीर करूंक तुज्या पुतान भगवंत पेद्रून आज्ञा दिली ताची परब संभ्रमून दिवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला ह्या सगळींच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान तीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मुखान जियोंक आमकां कठाय दी म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सगळींच्या बाबा काल तुजें बेसांव ह्या तेलाचेर आनी ह्या उंड्याचेर आमच्या कुडीक संकेत जावन आमकां गठायेचें वखदाचें आनीक आमच्या पोशणाचें एक संकेत जावन तूं आमकां दिताय तुज्या बोळान तुज्या पदवेन हें रुपांतर कर आनी हें तेल आनी हे उंडो आमी घेवचो जावन दी तुज्या गठायेचो तुज्या वखदाचो तुज्या मोगाचो संकेत आनी ताचे द्वारे आमचे थंय नवें जावं आमचे थंय नवो जीव आमकां मेळो हें मागता हांव त्याच पुताचे दिसचे नांवी आमेन प्रागाच्या बाळका दिवचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्टावन तो जियेलो सतराच्या गजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्यारांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सगळ्यांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बडोक म्हणटा कितलो चड तुका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचेच गरजो आमचे सामा इरादे
जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन सबार भुरगीं भियोवन तरून परिक्षेचे बेंदांच्या काळजांत आसा. शिकोवंक बुदवंत आसा जाल्यारय ते परिक्षेचें बेंदांनी तांकां सांडून तांणी धैर्यान हे परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन आमचो फुडाराची वाट मेळोवंक तांकां मागया. मागीर आमी आमच्या आवय बापाय बसून आनी काडले कश्ट आनी वावंट भुरग्यां बसून फळादीक जावचे बसून ते कितले पेसाडटात. मागीर आमी आमच्या भारता पसून कश्टांचे दीस सबार तरेच्यो दगदण्यो आमी थंयसर हांगासर आयकत हांव. हे दगदण्यांत घट जावन आमच्या भावार्थान ती रावंक आमचो भावार्थ मोगान परिवर्तन करन तांकां बोगसाण दिवन जियोंक आमकां देवातून प्रत्येक कृपा आमी मागया. आनी हांगासर भेटयल्ल्या सवरी हृदया पसून कुटुंबाच्या गरजां पसून भलायके पसून आमी प्रत्येक सवन मागया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बळका तुजी पदवी म्हज्या भितर उडावी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देवलो आसता. तुका पातळी उलो मारता सगळ्यांक देनाय आनी बेसा बेसावानी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. मान मरिये कृपे मरले समी तुजे सांगता स्नेह तर तुझ देव आनी सुद्दां मी फॉड तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे. ये जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्तीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजी इतले बिरमोदीर बरें काळीज आमची मागणी स्वीकार सुदी आनी इतल्या गोंयकार मागची कृपा आमकां दिवली. काळाचे वेले सर आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. हांगा मेळिल्ल्या सबारान दिले उपकारा पासून मिसान दिल्यांत सबारांक बरेंपण मेळटा आनी मेळोनूच आसा. तर तांच्या अर्गान संगी आमचे अर्गां आमी भेटोवया आनी म्हणया ये बो उद्दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणारांनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मारिफात तुजी बग सगळ्यांक विसरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळांतली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे आसून तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो वचूं तुमची वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो आसूं तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं.
सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस पोर तुमचे सोफे असो तुमच्या सोवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्या बाळांचेर तुमच्या वावराचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. गीत नंबर S6. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमचे मागणे म्हाका आनी तुमी घेतल्या बसयल्या सोम्या तुवें घेवन आयलो धाड आमकां तुजे कुर्बे सवेर जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमचे मागणे कश्टोच्या वजन वोवच्या लागीं आपयलय तुवें करवळू तर वजन आमचे दीस लोकांक जिवीत नवे जेजू बाळका आमचेर बेसांगार